चवथी निमतान गोंयभर गांवांनी गणपतीच्यो मूर्ती करपाक कलाकार मग्न आसतात। ह्या कलाकारांक आर्थीक सहकार्य दिवपाक आनी प्रोत्साहन दिवपाक सरकार दर वर्सा अनुदान दिता। मंगळारा दिवचले मूर्ती करप्यांक आमदार पाटणेकराच्या हस्तुकी गणेश सबसिडीची वांटप केलें। आरडेक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। आणि ह्या खातीर थोडोसो वेळ लागलो तरी पण आम्ही निश्चय केलो की येणाऱ्या गणपतीच्या त्यावेळी पयलीं आम्ही ही अनुदान डेफिनेटली 100% आम्ही आमच्या सगळ्या गणेश मूर्तीकारांक सगळ्या भावांक दितले म्हणून आणि त्या प्रमाणे आनी 22 असो एक मेळावो आयज हांगा ह्या हॉलांत आयोजीत केल्लो आसा। सगळ्यांक खबर आसा की हेच्या पयलीं मोठे समारंभ जाताले, प्रत्येकाक चेक दिले वयताले, पण ज्या प्रमाणे सिस्टम बदलत गेली त्या प्रमाणे कोर्टान ऑनलायन सिस्टम चलयलो, ऑनलायन पेमेंट डायरेक्ट तुमच्या अकाउंटार वचपाक लागलो। पूर्ण आमी फंक्शन करूंक शकले ना। फक्त एकूच एक दोन आपूण आमच्या महामंडळाच्या हेड ऑफिसाक आपूण एक फोटो मारलो आनी जाणीव करून दिली की बाबा पयशे तुमच्या अकाउंटार गेले। अनुच्या नंतर डबल सबसिडी 100 आणि 200 रुपया गावची असे आमचे प्रपोजल अनुच्या ऐकून सरकार वचपाची आमी तयारी केली आसा। एक तितून अट आसा की कमीत कमी 1 फुटाची मूर्ती ही आसची म्हणून आणि त्या बरोबर 25 1 फुटाची मूर्ती आसची भितर थोडो बदल घडोवपाचो सोदता की 1 फुटाक आमी 100 रुपया अनुदान दितात आणि 4-5 फुटाची मूर्ती आहे त्याका आमी 100 रुपये अनुदान दितात। 1 फुटाची मूर्ती खर्च कमी असता आणि जो 3-4 रुपये 5 फुटाची मूर्ती असता त्या खर्च जास्त वयता, पण तितक्याच मेहनत करूंक मेळटा। हितून कांयसो बदल करून आमी चिंतता की फुटा प्रमाणे अनुदान दिवचें अशें प्रपोजल आमचे गव्हर्मेंटाक वचपाची आमी तयारी करून दवरिल्ली आसा।